आता पळया खबरो विस्तारान गोंय आनी कर्नाटक सरकारान म्हादयचो विशय समजिकायेन सोडोवचो अशी मागणी अखिल गोंय कन्नड महासंघाचे अध्यक्ष हनुमंतप्पा रेड्डी हांणी केल्या। म्हादय वयल्यान सध्या गोंयांत वातावरण तापता त्या फाटभुंयेर गोमंतक टीव्हीन तांची भेट घेतली। त्या वेळार ते उलयताले। म्हादयचो प्रश्न न्याय प्रविश्ट आसा अशें सांगून ह्या विशयाचेर ताणें स्पश्ट उलोवपाचें टाळ्ळें। नोकरी व्यवसायाच्या निमतान गोंयांत 4 ते 5 लाख कन्नड लोक रावतात, तेन्ना गोंयांत रावपी कन्नड लोकांकूय उदक लागता अशें ताणें म्हणलां। तितलें सांगपाक सोदता हे सुप्रीम कोर्टान केस आसा त्या बद्दल आसले कारण आमी हे दोन स्टेट कर्नाटक आनी गोवा स्टेट दोगूय जाण बसून उलोवन हेजे बद्दल खंय तरी तुडकें सॉल्व करूंक जाय म्हजें एक मत आसा अशें। आनी दुसरें सांगपाक गेल्यार आमचे लोक हांगा कर्नाटकचे लोक चडसे चड आसा हांगा लेबर लोक आसूं आनी कॉन्ट्रॅक्टर पूण खूब लोक आसा तेजे खातीर 4-5 लाख लोक आसा म्हणटा आमी। तेजे खातीर आमकां हांगा पिवपाक उदक अत्यंत गरज आसा आनी आमकां गोंयांत उदक जायत तें केन्ना कशें आडोवपाचें ना तेंचें उदक। आमचे हितून 350 मेंबर आसा सद्याक ते कन्नड कर्मभूमी कन्नड संघ म्हणल्यार कितें केलें कन्नड कर्मभूमी कन्नड संघ म्हणपाक कारण एकूच आमचे कर्नाटक सोडून हांगा गोंयांत आसा आमी एक संस्कृती खातीर आमी कन्नड संघ कर्मभूमी कन्नड संघ केल्या उद्देश आनी तेजे बद्दल उद्देश दुसरें कांयच ना। तुमी आतां इतलीं वर्सां पळयता केन्ना आमचे कर्मभूमी कन्नड संघ कितें तरी एक वायट शब्द केले आमी इतलेंच आनी लोक कोणी कांयच तेजे बद्दल विचार करपाची गरज ना अशें म्हाका विचार।